केदारनाथ म्हळ्यार उत्तराखंड राज्यांतलें सगळ्यात व्हडलें शिव मंदिर. हिमालयांत वेगीन आशिल्लें केदारनाथाचें देवूळ नेमकें कशें आसा ताचोच अणभव दिवचल म्हालांतल्या मये गांवांत सद्या घेवपाक मेळटा. केळबाळ वाडा वयल्या दत्तप्रसाद नायक ह्या तरणाट्यान आपल्या घरांतल्या गणपती कडेन केदारनाथ देवळाची प्रतिकृती उबारल्या. हो देखावो गणेश भक्तांचें आकर्शण थारत आसा. सुमार 1.5 म्हयनो मेहनत घेवन हो देखावो उबारला. देखाव्याक प्लास्टीक आनी थर्मोकोलाचो वापर मात अजिबात करूंक ना, देखून पर्यावरण पूरक असो हो देखावो उबारिल्लो दिसता. सध्या तुम्ही पळयतात एक सुंदर असो केदारनाथाचो दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंत रोशनाय आनी तशेंच संगीत सुद्दां खूब भक्तिमय आनी सुंदर दिसता. माझे नाव दत्तप्रसाद नायक. हांव केळबाळ वाड्यार रावता. हो तुमकां देखावो आहा तो केदारनाथ टेम्पल केलेले आहा आनी ते कशें स्टार्टींग पासून सोनप्रयागसून केदारनाथ कशें वयता ते तुमकां देखावान सगळें हे केल्लेलें आहा. आनी हांव केदारनाथ वचून थंय गेल्लो हांव आनी म्हाका एक अशें दिसलें की केदारनाथ हांगा देखाव करचो कसो. आनी हे हांव म्हणजे कितें लोकांक हांगांतल्या कळपाक म्हणजे केदारनाथ कशें आहा देवूळ आनी कसो व्यू आहा तो ह्या देखावान तुमकां सगळो फूल व्यू थंयतलो सेम टू सेम तो व्यू हांव डेकोरेशनान दाखयला.